लेटर दिल्लें कर्नाटका DC तुमकां अंजदीव आयलँडाचेर फेस्त सेलिब्रेट करपाक मेळचें एवरी इयर तुमी मागणी करता पूण अजून फुलफील जायना जालीं कितलींय वर्सां आमचें फेस्त डेकोरेशन जावचे पयलीं आमची वयताले फेस्तां जाणटे लोक सदां उगडास करतात ते फेस्ताचो 2 फेस्त जातालीं थिंगा 2 फेब्रुवारी आनी 4 ऑक्टोबर ती आजी फेस्ताची थिंगा जायत्यो वस्तू आसल्यो ते हे करपी ते वस्तूय थिंगा नाय तेजे पयलीं हांवें पुलिसेक कॉरेस्पॉन्डंट बरोवन दिल्लें ती वस्तू आसा ते नाय जाल्ल्या तेन्ना ते वस्तू खंयचे जाग्यार करून व्हरून दवरचे आनी आमकां मुखावयले फेस्त करपाक दिवचे जशें पयलीं आजी मेळटाली तशें तशें जायते लोकां आमगे हिंदू भाव देखून 2-3 फावट थिंगा फेस्त केल्ले ते सायबिणीची ती सायबीण बरी भांगराची अशी आसली आनी चकचकीत आसली तेन्ना लक्ष्मण रायकार म्हणून आमचो कॉलेजो तो आजून आहा तो आजून त्या सायबिणी मानता आनी अशे आनी लोक आहाय सायबिणी मानपाचे आनी आमचे गोंयचे बोकाच्या वाक पणजी आहा थिंग लोक आहाय ते थिंगा रावताले ते आनीकूय जायते गोंयान भितर शिंपडलो आहाय आतां कितलीं वर्सां जालीं तुमकां फेस्त सेलिब्रेट करूंक मेळना थिंगा 15 वर्सां मायज जाली सेलिब्रेट करूंक मेळना आतां चर्ची नेवी अंडर तुमचे देवाच्यो सगळ्यो वस्तू नेवी अंडर नेवी अंडर आनी बरी हेरिटेज आमची माद्रीची वस्तू न्हेसपाचे आनी ताचे आमचे इम्पोर्टंट आसते ती खंय आसाय म्हणून खबर ना आतां थोडे चोरून वयले थोडे आनी थोडे आहा ते आमी एकठांय करून जाग्यार मेळ्ळी जाल्यार आमची दवरचे पूण ओवरऑल तुका वर्सांतल्यान एकदां थिंगा वचपा आतां परमिशन ना नेवी कडल्यान परमिशन ना दिसलो बाब तुमी आतां कांय लोकांक मेळटा ह्या विशया लागून तुमी लोकां कडेन डिस्कशन करता कितें म्हणटा लोक कितें जावचें म्हणटा आयज आमी थोडीशी ग्रूप आमी एकठांय जालो काणकोणचो आनी आमी ती मिटींग केली आजीव आयलँड ह्या आयलँडार आमी उगडास आहा म्हाका उगडास आहा जेन्ना हांव भुरगो आसलो सो वर्साचो एक वेल विशर आमकां 25-30-40 लोक भुरग्यांक घेवन वयतालो आनी थिंगा बरें आसा म्हणजे आमची इगोर्ज आसा श्रायन 2 इगोर्ज आसा एक सान फ्रांसीस आनी एक सायबिणीची आनी आमी स्वता वर्शीप करताले आनी आमची आवय बापूय आनी जाणटे वर्सा एकदां आमी घेवन वयताले आनी आयज थिंगा वचूंक मेळना कारण जे हे आयलँड जे आसा ते नेवीन कॅप्चर केल्लें आसा बेस केल्लें आसा सो आमी जायते फावटी गेले आमचो ग्रूप गेलो काणकोणसान एक फावटी न्ही 10 फावटी पासून गेले जनरला कडेन हांव उलयलें सगळें बरे भशेन सगळें पूण आमी ह्या फुडलीचे आमचे प्रोसेस घायला दे आर नॉट अलाविंग अस टू गो देर बिकॉज इट्स अ नेवल बेस वन्स अगेन हांव म्हाजो एक रिक्वेस्ट करता की द कॉन्सर्न ऑथॉरिटीज एंड द नेवीचे जे ऑथॉरिटीज आसा तांकां आनी आमचे हे कर्नाटका सरकाराक आमी हे करता रिक्वेस्ट करता की आमकां सगळ्यांकूच जे लोकांक आमच्या गांवचे जे आमचे आसा जावं आमचे गांव भाव सगळे आमी एकठांय आसा तेन्ना आमकां तेमी अलाव करचें की वचपाक आनी एक विजीट करपाक कित्याक थिंगा आमची भुरगेपणां जावं जाणटेपणां जावं ह्या लोकांनी आवय बापायन जायते मिलाग्री केल्ले आसा डिवोटीज सांगून गेल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे त्या देवा कडेन आमकां मेळटाले आयज आमकां तो देव आमचो भितर आसा आनी आमकां एक नदर घालून थिंगा मेळना खरें चिंतूंक गेल्यार आमकां दूख भोगता कित्याक आमचे वडील थिंग वचून येताले आनी हे सगळें करताले त्याच भशेन आमकांय तेणी दिवचें तशेंच कर्नाटका लोकांक बराबर दिवचें जर तो दिवंकूच जायना जाल्यार आमचे थिंगा चर्च आनी जे भितर आमचे जे पळय कितें आसा ज्यो आमच्यो ओल्ड हेरिटेज ज्यो वस्तू ज्यो आसा देवाचें सामान आसा तें आमकां तेमी कर्नाटक हँड ओवर करचें आनी द सेम वे ऑर्गनायज बाय द गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका भायर हाडून खंय तरी एक जागा हाडून तें थिंगा एस्टॅब्लीश करचें दवरचें जेन्ना आमी वर्शीप करूंक शकता आनी वचूंक शकता ही आमच्या मनाचो अनुभव जो आसा जेन्ना आमकां क्लियर जातलो जेन्ना पासून ना जायना अशें दिसता आमी खंय तरी शेणला मागीर हे तुमी वस्तू देवाची वस्तू घेवन दुसरे कडेन स्थापन करूंक शकता हय हय म्हणटकूच आमी वचूंक शकता मागीर आनी हे सगळो लोक मेळून आमचो जावं भाव आमचे हिंदू क्रिस्चन मुस्लीम जे एकठांय जावं कर्नाटकाचे लोक जावं आमचो गोंयकार मोस्टली वयताले तेन्ना आमी वन्स अगेन वी कॅन वर्शीप इतल्यान हांव सांगून देव बरो करता थँक्यू पूण जरी तर हे वस्तू तुमकां तुमी मागणी करीता पूण तुमकां दिना तुमचो देव जाल्यार तुमी कितें स्टेप म्हणजे आतां आमच्यांनी हें कांय सांगूंक जायना फुडली आमचे थंय एकठांय जावन कितें करपाचें तें आमी मागीर सांगतले सद्याक आमकां थोडो टायम दिवपाक जाय सरकाराक मातशें एक रिक्वेस्ट करता आमी नेवी बेसमेंटाचे एफोर्ट्साकूय नेवी हेकाय आमी रिक्वेस्ट करता
जे आमकां तेमी जायनाय जाल्यार कितें तरी तेजें सजेशन आमी दिवचें. कित्याक आमी पयलीं लेटर केल्लें तेमी सगळें एलाव करूंक जायना. जायना जाल्यार त्यो वस्तू आमचे भितर दवरून आमकां हें पडपाचें ना. कॉरस्पॉन्डन्स केला तुम्ही, पत्रव्यवहार सगळं केला, हय, केला. तरी पण आमचं सॅटिस्फॅक्टरी येना. जाय तो केला की लेटर केल्ले आमकडे एवरी इचन कॉपी आसा. तरी तो आसून आमी मांग करता कित्याक जायना म्हणून ती वस्त कांयच हे संवसारांत ना. इन फ्युचर यू हॅव टू थिंक इट. आनी एगेन्स हांव रिक्वेस्ट केल्ली आसा कर्नाटका सरकार जावं नेवल बेसाचेर तेणी आमचे दिवचे ना जाल्यार ती आमची ओलुमेट्स आसा ते आमकां खंय तरी एक भायर जाग्यार तेमच्याच एरियात दिवचे आनी तेमी ऑर्गनायज करून दिवचे जेन्ना आमी वर्शीप करूंक शकता. म्हणजे हे फेस्ताचे कारवारचे आनी काणकोणचे लोक वयतालेच आनी आजून वयता. फाटीं गोवा लिबरेशन जाले उपरांत पासून कारवारचे लोक आमचे लोक जायतो वयतालो आनी ते वचून एलाव करताले. जेन्ना नेवीन ते हँडओवर केले नेवीक एज अ बेस म्हणून तेमी ते बंद केले. तेन्नाच्यान बंद जालें. ओके. जायतो लोक हिंदू क्रिश्चन सगळे तेन्ना आमकां आमची भावाट आनी आमी एक फावटी कॉन्फरन्सीक गेल्ले त्या लोकांनी आमचे मदत केला. कॉन्फरन्स घेतले फॉर द बीट कळ्ळें. सो आजून कांय जावं ना. सो वी होप फॉर द बेस्ट. गोंय आनी कर्नाटका जी बॉर्डर आसा उदकां भितर थंय एक आयलंड आसा अंजदीव आयलंड आनी त्या आयलंडाचेर एक पोरणी एक चर्च आसा. ह्या चर्चीक पयलींसून 2 फेब्रुवारी फेस्त जाताले. लिबरेशना उपरांत लोक गोंय कारवारचे लोक काणकोणचे लोक ते फेस्त थंय सेलिब्रेट करताले. तेंची भावना थंय जुडलेली आसा. पूण हालींच एक 15 वर्सां पयलीं नेवीन तो पार्ट कॅप्चर केल्ल्यान ते नेवल बेस केल्ल्यान आमची कॅथलीक भावां थंय वचपाक मज्जाव केल्लो. थंय सेक्युरिटी पर्पज तेणी ते पार्ट तांची स्वाधीन केल्लो आसा. गेली 15 वर्सां जाली कारवारचे लोक काणकोणचे लोक पत्रव्यवहार करीत आसा. तेंची मागणी अशी आसा की वर्सांतल्यान एकदां जेन्ना ते फेस्त जाता तेन्ना तांकां वचपाक थंय एलाव करचें. पूण नेवीन तेणी पत्रव्यवहारूय केलो. नेवीन तांकां मज्जाव केल्लो आसा. सो आतां तेंची मागणी आसा की तेंचो देव जो भितर आसा त्या देवा कडेन ते आंगवणी करताले, सांगणी करताले. तर देव आनी त्या देवाची वस्तू तांकां भायर काडून दिवची. ते दुसरे कडेन खंय तरी स्थापना करून आपल्यो ज्यो भावना देवा कडल्यो चालू दवरपाक पळयता. ना जाल्यार ते म्हणटा आतां सगळें ते एकठांय जायत आसा आनी फुडली स्टेप कितें घेवपाची हेजेर ते विचार करता. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान प्रदेश करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.